बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मो उबारता. देवा, तुजेर हांवें विश्वास दवरला, म्हाका निराशी जावंक दिनाका. किर्तनकाराची ही उतरां जावन आसात. किर्तन 25 दावीद राय हांगासर आमकां अशें सांगता. आमचो विश्वास सोम्या ते आमी थीर करून ह्या बोपय सक्रामेंतान जेजूक आमी स्वागत करया. कौन गीत आयलां तुज्या दारार, दर्शन दी सोम्या उदार. दिंबयेर आयल्या हांव तुज्या मुखार, हाडला मोग जावन काळजा रुपार. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको C1 पान संको 80 पेज 86 C1. आयल्या तुझ्या दारा, दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारा, दर्शन दी सोम्या उदार. दिंबेर आयल्या तुझे मुखार, हाडला मोग जावन काळजा रुपार. दिंबयेर आयल्या तुजे मुखार, हाडला मोग जावन काळजा रुपार. आयल्या तुझ्या दारा, दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारार, दर्शन दी सोम्या उदार. तूं आमचो सदवंतार, तुज्या पांया सश्य आमी येता. तुका आमी नमान करता. आमचे जिवीत सोम्या तुका आमी भेटयता. तूं आमचो व्हड सडवंतार, पाया पडटा तुजे समकार. तूं आमचो व्हड सडवंतार, पाया पडटा तुजे समकार. आयल्या तुझ्या दारा, दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारार, दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारार, दर्शन दी सोम्या उदार. हालेलुया 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 हालेलुया. पवित्र सक्रामेंता मुखार सोम्याचें दर्शन घेवच्या आमी यात्रेक आसतना आज निर्गमन ग्रंथांतून मोइसेचें तें किर्तन आमी ह्या वेळी नियाळ करया. मोइसे इस्रायल प्रजेक इजिप्ताच्या गुलामपणांतून बसयल्ल्या गांवाक व्हरून वता आसतना साबार तरांचे अडखळ्यो ताका मदें मेळ्ळेल्यो. आनी तातूंत एक प्रमुख अडखळ जावन आसली थंयसर तांबडो दर्यो तो उतरोवचें. फरावरायाचे ते सैन्य फाटल्यान तांकां तांचें आसलें मुखार दर्यो आसलो आनी कितें ताका करचें कळीत जावना. त्या संदर्भार देवाच्या उतराक पाळो दिवन मोइसे ताची बेतगाटी त्या तांबड्या दर्याच्या उदकाचेर दवरता आसतना थंयसर उदक विंगड जाता आनी सुख्या धरणींतल्यान सगळी इस्रायल प्रजा दर्यो उतरून वेता. आनी ताच्या उपरांत थंयसर मोइसेचें त्या पुर्बाचें किर्तन आमकां वाचूंक मेळटा 15व्या वसवरांत निर्गमन ग्रंथांत. त्या किर्तनांत मोइसे अशें म्हणटा, मोइसेन आनी इस्रायलितांनी सर्वेस्पराक हें किर्तन गायलें,
सर्वेस्पराक हांव किर्तन गायता, कित्याक मैमेवंत ताचें जैत. घोड्याक आनी घोडे सावाराक उडयल्यांत ताणें दर्यांत. सर्वेस्पर म्हजें बळ आनी म्हजें गायन, तो जालो म्हजी सोडवण. तो म्हजो देव, ताका हांव वाखणटा. म्हज्या पुर्वजाचो देव तो, ताचे वडवीक हांव गायता. मुखार तो म्हणटा, सर्वेस्पर एक झुजारी, सर्वेस्पर ताचें नांव. हांगासर मोइजे देव ताच्या सांगाता रावून सदांच झुजोन आसा. हर एका वायटाचेर जैत व्हरूंक ताचो आदार आसा. आनी तसो देव तांकां हात धरून चलोवन व्हरता म्हणलें सत आमकां उगडापें करता. मुखार आमी वाचलें जाल्यार थंयसर सगळ्या वळीन तो म्हणटा, तुजो उजवो हात सर्वेस्परा पदवेन खरेंच मैमेवंत. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा दुस्मानाची पूड करता. 11व्या वळींत तो म्हणटा, देवा मोदें तुजे सारको आसा कोण दुसरो सर्वेस्परा. पवित्रायन मैमेवंत आनी अद्भुत जावन वैभवान अजापा करतलो आसा कोण. म्हज्या भाव भयणीनो, हांगासर मोइजे देवाचें तें वर्तेपण वळखून घेता. देव वर्तो जावन आसा, अजापा करचो तो देव जावन आसा. वर्ते विस्मितां आमच्या जिवितांत तो सदांच करून आसा. जावं पुरोसो भार पडी ताची ती विस्मितां अजापा आमी पळयना, आमी समजूंक शकना. पूण म्हाका भाव भयणीनो, कितल्या वर्ते मापान देवाची विस्मितां आमच्या जिवितांत हर एक दिसा तो करून आसा. 18व्या वळींत आमी 13व्या वळींत तो सांगता, तुवें सोडयल्ले ते परजेक दयेन वाट दाखयली. तुज्या पवित्र ठिकाण्याक तुज्या सक्तेन तिका व्हेली. देव मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत वर्ते अजापा विस्मितां करता आसतना आमकां एका निर्दिश्ट वाटेन तो चलोवन व्हरता. खंयसर आमी वचून पावोवंक जाय त्या त्या जाग्याक आमी पावच्याक तो आमकां वाट दाखोवनूच आसा. आनी दादी गोदो म्हणटा, सर्वेस्पर राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत मोगाच्या भाव भयणीनो, सर्वेस्परा देवाची ती वर्ती महिमा आमी गावंक फावो. कित्याक मोइजेन जशें ह्या किर्तनांत गायलें, देवान ताका ज्या रितीन चलोवन व्हेलें ह्या उल्लेख करून तो देवा वाखणटा, ताका देवाची महिमा गाता. तशेंच मोगाच्या भाव भयणी, आमच्याय हर एकल्याच्या जिवितांत देवान आमकां आमचो हात धरून चलोवन व्हेला. कितल्या वायटांतावन, विघ्नांतावन, अनवरांतावन, सैतानाच्या दुस्मानाच्या पासांत हांव ताणें आमकां राखला, सांबाळला. ताच्या जैते वोन हातांत ताणें आमकां सदांच सुकोवन धरला. हें सत आमी आज देवा मुखार वळखून घेवया. बोपय सक्रामेंता मुखार आमी वळखून घेवन ताजी स्तुती आमी गावया. यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं. तेरे चरणों में झुकी आसमान और महिमा गाए ज़मीन. यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं. तेरे चरणों में झुकी आसमान और महिमा गाए ज़मीन. हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा. तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. हम गाए हो सना, तू राजाओं का
तुवें आमचो अर्थ मोग केलोय. सर्गी सोदाळपार सोडून तूं संवसारी आयलोय. आमच्या खातीर तुका तुवें खुर्सार बैठयलोय. तुजें रगत तुवें वारयलें आनी त्या रगता मुखार तुवें आमची सडवण केली. सर्बांपासांतले तुवें आमकां सोडयलें. सम्या तुझे आमी स्तुती गाताव, तुका आमी वाखाणताव. तुझी सदांच महिमा घावन तुझ्या हजारपणांत आमी राबोंक शेताव. प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया. प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया. हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. तू है यीशु हमारा खुदा. हालेलुया 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 हालेलुया. बघाच्या भावांनो भयणींनो, सांजो सवांजेल अवस्वर 3 हांगासर 17व्या वळींतावन 21व्या वळी पर्यंत आमी वाचले जाल्यार जेजू संवसारी आयिल्ल्याचो उद्देश कितें जावन आसा म्हणल्या विशयान आमकां सांजो हांव स्पश्ट कळीत करता. देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार ताचे मरिफात संवसाराची सडवण जावच्याक. पुताक सतमंतल्याची नीत जायना, पूण जो कोण ताका सतमानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सतमानिना ह्या कारणा पासत ताची नीत जावन गेल्या. म्हज्या भाव भयणींनो, जेजू संवसारी आयिल्लो संवसाराची सडवण करच्याक नीत करच्याक न्हय म्हणून स्पश्ट हांगासर देवाचें उतर आमकां कळीत करता. हर एका मनशाच्या जिवितांत कितें ताणें सूख केली जाल्यार वायट केलें जाल्यार संवसाराचे नियम जावन आसा की ताची नीत जाय जाय, ताचें कितें बरें वायट कितें आसा ताची नीत जाय जाय आनी बरें केल्ल्याक ताका इनाम मेळा जाय आनी वायट केल्यार ताका शिक्षा मेळा जाय. हे संवसाराचे नियम मोगाच्या भाव भयणींनो. पूण देवाची ती जानवाय, देवाची ती मांडवळ भोवीत वर्ती जावन आसा आनी देव मनशाची नीत करूंक आशेना, तो सडवण करूंक आशेता. सुडका मनशाक जाय जाय, मनीस अस्कत वायटा पडटा पूण ताणें सुडका जोडी जाय, सडवण जोडी जाय. त्या देखून सासणीक जिवीत देवाचें येवजन मनशा खातीर आनी त्या सासणीक जिविता खातीर मनशां जोडच्या खातीर देव आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक संवसारी धाडटा आनी हें सत हांगासर सांजो उगडाप करता.
पूण मोगाच्या भाव भयणीनो थंयसर मुखार आमी वाचलें जाल्यार ती सोडवून देवान जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां फोव केल्ली ती आमी मोगाच्या भाव भयणीनो दिल्ली ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता ते आमी स्विकार करूंक आसा. ती स्विकार आमी कशी करची म्हणून हांगासर मुखार सांगता. पुताक सत्मन तेलाची न्ही जायना पूण जो कोण ताका सत्मानिना तो देवाच्या क्लास पुता सत्मानिना जाल्यार ताची नीज जावन गेल्या आनी ती नीत अशी जातली म्हणटा तो. उजवाड संवसारी आयलो खरें पूण आपली कर्तुवां खोटी जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास काळोखाचो चड मोग केलो. खोटेपण आदारतेल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना आनी आपल्यो खोट्यो करण्यो दिश्टी पडनाय म्हणून तो उजवाडा सरशी येना. पूण स्वताच्या वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता तें सपनें केला म्हूण परगट जावचे खातीर उजवाडा सरशी येता. मोगाच्या भावनो भयणीनो पुताक सतमानता वा ना म्हणून आमी कशें जाणा जावचें. देवाचे उतर स्वस्त सांगता जो देवाच्या पुताक सतमानता ताका सोडवून आसा. जो सतमानिना ताचे नीत येदोळूच जावन गेल्या. तर मोगाच्या भाव भयणीनो एक सवाल आमच्या मुखार आसा. नीत जावन हांवें देवाच्या पुताक सतमानून ताणें जोडून दिल्ली सोडवून स्विकार केल्या गी या ना म्हळ्यार समजा जाय तर आज हांगासर आमकां स्वस्थ थंयसर उल्लेख करून सांगलेले आसा. हाची लक्षणां कसली जावन आसात आमी समजून घेता. हांव थंयसर जो कोण देवाच्या एकल्याच पुताक सतमानिना तो काळोखाचो चड मोग करता म्हणून पयत पुस्तकांत सांगता. आनी तो उजवाडा सरशी येवंक आशेना. उजवाडा सरशी तो येना. काळोखाचो तो चड मोग करता उजवाडा सरशी तो येना. म्हणजे थंयसर मुखार सांगला तो स्वताच्या वाटेन चलना. उजवाड म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणीनो सत जावन आसा. उजवाड म्हळ्यार मोग जावन आसा. उजवाड म्हळ्यार मोक्षाने. उजवाड म्हळ्यार शांती समाधान. उजवाड म्हळ्यार खालतेपण. ह्या जिवितांत हांव मोगाच्या भाव भयणीनो जो मनीस पयस सरता तो काळोखांत आपले जिवीत काळोखांत तो चलता आनी ह्या वरवीं उजवाड म्हळ्यार उजवाडा सरशी तो येवंक आशेना. आपली कर्तुरवां खटी जाल्ल्या वरवीं म्हणटा पळय पुस्तक तो उजवाडा सरशी येवंक उजवाडा सरशी तो येना. ती कर्णीक ताची कर्तुवां दिश्टीक पडा न्हय म्हणल्या खातीर तो उजवाडा सरशी येवंक आशेना. पण मोगाच्या भाव भयणीनो जो कोण जेजू सोडवणदार म्हणून स्विकार करता जेजू मुखांतर बापान दिल्ली सोडवण जो कोण स्विकार करता तो उजवाडा सरशी येता. जेजू म्हणटा मोगाच्या भाव भयणीनो जो संवादेल 8वा वसवर 12व्या वळींत हांव संवसाराचो उजवाड जो कोण म्हजे सरशी येता तो केदींच काळोखान चलचो ना ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. मोगाच्या जेजूक सोडवणदार म्हूण आमी स्विकार केला तें वय या ना म्हणल्यार स्वस्थेक लक्षान हांगासर आसा तर उजवाडाच्या वाटेन आमी चमकत हांव. तर आज त्याच उजवाडाच्या वाटेन आमी चलच्या खातीर सोम्याची कृपा आमी ह्या आराधना वेळार मागया. तो आमचो सोडवणदार जावन आसा. आमची सोडवण करूंक संवसारीत तो आयलेलो ताची सोडवण आमी स्विकार करून ताच्या उजवाडान चमकोवंक आज सोम्या लागीं आमी मागया. ನಿನ್ನ ಮರೆತು ಇರಲಾರೆನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನಾ ನಿನ್ನ ಮರೆತು ಇರಲಾರೆನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನಾ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೆ ಮರೆತು ಇರಲಾರೆನಾ ಯೇಸುವೆ ಮರೆತು ಇರಲಾರೆನಾ ಪ್ರೇಮ ಸ್ವರೂಪನೆ ಪ್ರಾಣದಾತನೆ ಪ್ರೇಮ ಸ್ವರೂಪನೆ ಪ್ರಾಣದಾತನೆ ಮರೆತು ಇರಲಾರೆನಾ ನಿನ್ನ
ಮರೆತು ಇರಲಾರೆನಾ, ನಿನ್ನ ಮರೆತು ಇರಲಾರೆನಾ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನಾ, ನಿನ್ನ ಮರೆತು ಇರಲಾರೆನಾ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನಾ. मुझे अस्कत कहेन मखा बळवून खर्चा मुझा सुम्या हरेका काळोखाच्या सक्तचे जैत वरून तुझ्या उजवाडान जीव म्हाका आदार दिवन छा मुझा सुम्या केदी साव तुका विसरून जीव आशेना सुम्या तुझ्या उजवाडान जीव तुझी कृपा म्हाका दी. ಬಲಹೀನರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ದೇವನೇ, ಬಲಹೀನರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ದೇವನೇ, ಮರೆತು ಇರಲಾರೆನಾ ಯೇಸುವೆ, ಮರೆತು ಇರಲಾರೆನಾ, ನಿನ್ನ ಮರೆತು ಇರಲಾರೆನಾ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನಾ, ನಿನ್ನ ಮರೆತು ಇರಲಾರೆನಾ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನಾ. सम्या मुझा जिन्हे पहिना सभार पुढे वेतराच्या वाईटा का ओळख सता कितें बरें हांवें करीत जाय तें करूंक शकना, कितें वायट म्हाका करूंक नाका तसलेंच सकसा मुखार वेता. सम्या जेदवा तूं म्हजे संगी आसाय, तूंच म्हजो हात धर म्हाका चलयताय, तुज्या कृपेन तूं म्हाका बरताय, हर एका वायटाचे जैत व्हरोंक तूंच म्हाका बळवंत करताय. कित्याक म्हजी कृपा तुका पुरो, तुज्या अस्कत कहेन हांव म्हजी सकत दाखयतलो म्हूण सम्या तुवें बसयलाय. ಕನಿಷ್ಠರನ್ನು ಕರ ಹಿಡಿದ ದೇವನೇ, ಕನಿಷ್ಠರನ್ನು ಕರ ಹಿಡಿದ ದೇವನೇ, ಮರೆತು ಇರಲಾರೆನಾ ಯೇಸುವೇ, ಮರೆತು ಇರಲಾರೆನಾ, ಮರೆತು ಇರಲಾರೆನಾ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನಾ, ನಿನ್ನ ಮರೆತು ಇರಲಾರೆನಾ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನಾ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೆ ಮರೆತು ಇರಲಾರೆನಾ ಯೇಸುವೇ, ಮರೆತು ಇರಲಾರೆನಾ. सम्या संगी रावूंक ताच्या उजवाडान जियोंक आज सम्याची कृपा आमी मागता आसतना आमची सवते सावा आमचे गरजो कितें आसात, आमच्या काळजाचे अत्रेक आसा ते सम्या मुखार आमी आतां दवरया. आज जल्मा दिवस आचरण करचे आमच्या भाव भयणी बसोन प्रत्येक सण आमी अर्गां दिता. तशेंच काजार असो वार्षिक दीस संभ्रमच्या आमच्या भाव भयणीच्या कुटुंबा जिविता पासून सम्याक आमी आज वखाणता. प्रत्येक जण आज मुडास करता. जल्मा दिवसाच्या सोनच्या लेस्टन डिसोजा बडांकाप, हर्षल लॉयड ताउरो मंगळूरू, अनिल मार्शल डिसोजा वालेन्शिया 50 वर्सां जल्मा दिवसाच्या सिता सुनीता डी अल्मेडा मुल्की. तशेंच काजारासो सालिसांनी 50 वर्सांचो दिसा संभ्रमतात विक्टर आनी हिल्डा पिंटो शिरवा. वार्षिक दीस संभ्रमतात मतायस आनी
डोरा डिसोजा मियार 25 वर्सां काजार जिवितापासून अर्गान दितात. वॉल्टर सेरिल रेगो आणि मेल्बा शाइला रेगो बेचयतावनू. तशेंच काजराचो दीस संभ्रमतात ऑजवर्ल्ड आणि लिना डिसोजा वलेन्शिया ह्या आमच्या सर भाव भयणीक आमी आज उल्हास पटयत आसतना तांच्या प्रसोदने देवाक अर्गां दिता हांव. देवाची मिसनार आशिर्वादां तांच्या कुटुंबाचेर आज आमी मागता. हांगासर आमकां सबाज जाणांनी अर्गां दिवंक सांगलां. कुटुंबा जिवितांत लाभल्या सर बरेपणा पासत, बरे भलायके पासत, बरे खाम मेळ्ळ्या पासत, परीक्षा बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासत आनी सबार उपकार मेळ्ळ्या पासत अर्गां दिवंक सांगलेले आसा. प्रत्येक जाणांचो आमी अर्गां दिता. ऑल्विन डायना डिसोजा आनी कुटुंब बेंदूर तांच्या कुटुंबांत जाल्ल्या सर बरेपणा पासत. वसंत आनी मारिएटा फेर्नांडीस बेंगलोर अर्गां दितात. कुटुंबांत देवान वतल्या आशिर्वादा पासत. भुरग्याचे देणे चेडूं भुरगे फाव जाल्ल्या पासत अर्गां दिता. ॲग्नेस ग्लेविन डिसोजा साकिनाका. जुलिएट मस्करेनस महिम अर्गां पटयता. लाभल्या बरेपणा पासत. क्लेमेंट मारियो डिसोजा इस्रायल BSc नर्सिंगांत बरें फलितांश मेळ्ळ्या पासत ताजे CET बऱ्या जाल्ल्या पासत अर्गां दिता. जोवन जोसेफ डिसिल्वा सावंतवाडी हांचे सवे आमकां सोम्यान केला. सर बरेपणाचो मुडास करून आमच्या काळजांत थांव ताका आमी अर्गां पठोवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमकां कोणें मागोवंक सांगला मागणी आमी बसयल्ले आसा. तांचो ह्या वेळी प्रत्येक जण उडास करया. आमच्या मदें सबाज जण पिडेशिरेन आसात, कश्टांत आसात, वितराच्या वायटांत संपडोवन आसात, जिणेन कंगाल निराश जाल्ले आसात. तांचो प्रत्येक जण उडास करून तांचे पासत आज आमी मागया. हांगासर रेतेरी जावन आसा. सुटकेची रेतेर ह्या रेतेर भाग घेवच्या सर आमच्या भाव भयणी पासत तांचे देसा पासत आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत अंतरल्याचो उडास आमी काडया. ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. आज प्रत्येक जण उडास करून मागता. हांव कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांचो उडास करून मागणी सारता. फ्रांसीस आरान्ना मुंबय मागता आमी देवादीन फ्रांसिस्को ग्रेशियानो फेर्नांडीस नेविलिम गोवा. तशेंच संताना रेबेल्लो नेविलिन गोवा. देवादीन माउरीस मोंतेरो आनी कुटुंब पुलगतीत्माचो उडास करून मागणी सारता. लुसी डेसा थाने मागता आमी देवादीन लाझरूस आनी क्रिस्टीन नोरोना सिदागाटे. देवादीन स्टेफी डिसोजा. देवादीन आयरीन रिटा आनी नवीन मेनेझिस. सर्गत जेवणात्म्या पासत मागणी सारता. जेसिंता डिसोजा आनी कुटुंब पक्षिगिरे. कुटुंबांत अंतरल्या पासत मागणी सारता. फ्रांसीस रवी डिसोजा हेजे माडी. तशेंच क्लेमेंट मारियो डिसोजा इस्रायल. मागता आमी देवादीन दुल्सिन अल्मेडा मणिपाल. देवादीन फ्रांसीस आनी डोरोथी मस्करेनस चेंबूर बॉम्बे. 11 वर्साचो उडास आमी काडून मागता. आज देवादीन अडोल्फोस डिसोजा एंजेलोरू. देवादीन जुलिएट एल्विरा लोबो कोळालगिरी. देवादीन हेरल्ड सुवर्णा वलेन्शिया आनी देवादीन रोजारियो डिसोजा ओमजूर. हे आमच्या भाव भयणी सवे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांक आमी सोम्या समोर दवरून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फंगोन दीस समाधानांत विशय घेवन दीत. आमेन. सरल्या सोमेस भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुदीन समाधानान विशय घेवन दीत. आमेन. आमकां आजकाल करून सोम्याचे आशिर्वाद आमी स्वीकार करया.
सोम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्या भेटो जगभलीदा स्तुती तुझी गायता वामी तुर्बे नादान भक्ती उर्बेन माना बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे असो. ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमकां हर एकल्याक संवसारांत आसतना दूड भंगार आस्तबदीक वट्ट करची खंडीत जावन वडणी आसा आनी आमी दूड भांगार खंडीत जावन वट्ट करता हुंदयता. चड पयशे, चड भांगार, चड आस्तबदीक हेंच आमची चिंतना जावन आसतात. पूण आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां सांगता आमी संवसारांत दूड भांगार वट्ट करचे न्हय, कित्याक तांकां कीड लागता या सोर कन्ना घालता म्हळ्यार सोरे करता. पूण आमी सर्गींचेर दोळो दवरन सर्गींची दिरवीं ह्या संवसारांत पुजावंक जाय. सर्गींची दिरवीं आमी ह्या संवसारांत आसतनाच पुंजावंक जाय. थोडो वेळ आमी मौन रावन ह्या उतरांचेर आमी नियाळ करया की आमी ह्या संवसारांत आसतना दुडवाचेर, भांगाराचेर, आतबदकाचेर चड खंत करतांगी ह्या सर्गींच्या वस्तूंचेर आमी मौन धरता या उडास करता म्हणून. थोडे वेळ आमी मौन रावया आनी आमची पथकां उडास आमी करया. देवा लागचें बोगसाणें मागया आनी आमी सांगता म्हणया. हांव पत्की सर्प दिवदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांक उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सुसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवंत दान सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सम्या देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपद्योदा देव आमची काकुलत करूं आनी आमची पथकां बोगसून ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुत सोमिया काकुत Krista काकुत Krista काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत. प्रार्थुया. सुरेस्पर आमच्या देवा, तुमचो आमचो बरवसो आनी आमचें बळ. आमी इतलें असक्त की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूंक नजो. सगळ्या काळजान आनी सर्व करण्यांनी तुजी आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. हे आमी विनाती करून मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रातभर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. आज याचे आवय आताल्यान आपलो पूत मेला ते पळयतस तिणें सगळ्या रायाळ कुटुंबाचो नाश करूंक सुरू केलें. पूण जेरोबोआम रायाची धूव आनी आहाजियाची भयण जेहोशाबा हिणें आहाजियाच्या पुता
जोवशाचे जिवशी मारलेल्या रायकुवारामदलो काडून व्हेलो आनी ताका ताचे वैजिणे सवें गुप्ती न्हिदच्या कुडान दवरलो. अशें तिणें ताका आतालिया मुखलो लिपोवन व्हरून ताचो जीव राखलो. आतालियाच्या राजवटकेच्या वेळार तो सर्वेस्पराच्या मंदिरांत 6 वर्सां लिपोवन रावलो. पूण 7व्या वर्सा जेवोयादान कारितांच्या आनी राखवाल्यांच्या अधिपतींक आपोवंक धाडलें. ताणें तांकां सर्वेस्पराच्या मंदिराक व्हेलें. तांचे कडेन एक करार केलो. तांचे कडल्यान सोपोत घेवंक लायलो आनी उपरांत तांकां रायाच्या पुताक दाखयलो. अधिपतींनी याजक जेवोयादान दिल्ले आज्ञे प्रमाणें केलें. हर एकलो आपआपल्या मनशांक जावं साबताच्या दिसा काम आसलेल्यांक जावं साबताच्या दिसा सुटी आसलेल्यांक घेवन याजक जेवोयादाशी आयले. याजकान अधिपतींक मंदिरांत दवरलेले दाविदरायाचे बाले आनी डाली दिल्यो. राखवाली हर एकलो आपआपल्या हातांत शास्त्रां घेवन मंदिराच्या दक्षिणे कुशी तावन उत्तरे कुशी पर्यंत वेदीच्या आनी मंदिराच्या भोंवतणी रायाक हर एका कुशीन राखचे खातीर रावले. उपरांत जेवोयादान रायाच्या पुताक भायर हाडलो. ताचेर मुकुट दवरलो आनी ताच्या हातांत सोल्याची एक प्रती दिली. तांणी ताका राय केलो आनी ताका अभिशेक केलो आनी आपल्यो ताळयो पेटोवन ते उद्गारले, लांब जियो राय. आतालियान लोकान केल्लो आवाज आयकलो आनी ती सर्वेस्पराच्या मंदिरांत येवन लोकां सवें रावली. रिवाजे प्रमाणे राय खांब्या कडेन उबो आसलो. अधिपती आनी कोंब पुंकपी रायाचे बगलेक आसले आनी देशाचो सगळो लोक उल्हासान बरोवन कोंब फुंकीत आसलो. आनी हें सगळें तिणें पळयलें. तिणें आपली मुस्तायकी पिंजली आनी बोब मारून म्हळें, राजद्रोह राजद्रोह. तेन्ना याजक जेवोयादान सैन्याचेर अधिकार आसलेल्या अधिपतींक आज्ञा दिली, तिका भायर व्हरा. तिच्या फाटल्यान कोणीय येत जाल्यार ताका तलवारीन जिवशी मारा. कित्याक याजकान पयलेंच सांगलें, सर्वेस्पराच्या मंदिरांत तिका जिवशी मारूंक नजो. देखून तांणी तिका धरली आनी ती गोड्यांच्या दारवट्यांतल्यान रावळेराक गेली. तेन्ना तांणी तिका थंय जिवशी मारली. जेवोयादान सर्वेस्परा मदें आनी राया आनी लोकां मदें एक सल्लो केलो आनी आपूण देवाची परजा जावंक खुशी व्हरतात म्हणून तांणी भास दिली. ताणें राया आनी लोकां मदें एक सल्लो केलो. उपरांत देशाचो सगळो लोक बाल देवाच्या मंदिराक गेलो आनी तांणी ताचो नाश केलो. ताच्या वेदींची आनी मुर्तीची पुर्ती फोड केली आनी बाल देवाच्या याजका मट्टनाक वेदी मुखार जिवशी मारलो. जेवोयादान सर्वेस्पराच्या मंदिरा मुखार राखवाल्यांक दवरलें. देशाचो सगळो लोक संतोशान भरलो. आतालियाक रावळेरांत जिवशी मारल्या उपरांत शहरांत समाधान आसलें. देवाचें उतार. देवाचे वडोपकार. श्लोक. सर्वेस्परान सियोन शहर विंचून काडलां, आपलो निवास म्हणून ताणें तें नेमलां. सर्वेस्परान सियोन शहर विंचून काडलां, आपलो निवास म्हणून ताणें तें नेमलां. सर्वेस्परान दाविदाक सोपोत घालून उतार दिल्लें. हें उतार तो मोडचो ना. तुज्या पुताक तुजेच कुशीच्या फळाक
तुझ्या सिंहासनार हांव सोडितलो. श्लोक. सर्वेस्परान सियोन शार विंचून काडला, आपलो निवास म्हणून ताणें तें नेमला. तुज्या पुतांनी म्हजो सल्लो सांबाळल्या रे, आनी हांवें दिल्ले उपादेश पाळल्या रे. तांचेय पूत तुज्या सिंहासनार चडतले आनी सदांच काल राजवट चलयतले. श्लोक. सर्वेस्परान सियोन शार विंचून काडला, आपलो निवास म्हणून ताणें तें नेमला. खरेंच सर्वेस्परान सियोन शार विंचून काडला, तेंचो आपणाचो निवास म्हणून ताची खुशी जाल्या. वो म्हज्या सासणीक विशवाचो निवास, हांगा म्हजें बिडार करूंक हांवें येवजिलां. श्लोक. सर्वेस्परान सियोन शार विंचून काडला, आपलो निवास म्हूण ताणें तें नेमला. हांगा दावीद रुखाक कोंबरो हांव फुटयतलो, म्हज्या मागलेल्याचो दिवो जळतो सांबाळतलो, ताच्या दुस्मनाक लजेक घालतलो, पूण ताचेर म्हजो मुकुट परजळतलो. श्लोक. सर्वेस्परान सियोन शार विंचून काडला, आपलो निवास म्हूण ताणें तें नेमला. उद्गार. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. आपूण दुर्बळी म्हूण जण आसात ती कितली बागी, सर्गींचें राज्य तांचें. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसो. मातेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, संवसारान तुमकां दिरवी पुंजाय नाकात. हांगा कलंब मांडटा आनी कीड खाता आनी सोर कान्ना घालून नागयतात. पूण दिरवी पुंजाया सर्गार थंय कलंब मांडना, कीड खायना आनी सोर कान्ना घालून नागयनात. कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीजी आसतलें. दोळो कुडीचो दिवो. तुजे दोळे सारके आसा जाल्यार सगळे तुजे कुडींत उजवाड आसतलो. पूण तुजे दोळे पाड जाती जाल्यार सगळे तुजे कुडीन काळोख पडटलो. तुजे भितर आसलेलो उजवाडच काळोख जाय जाल्यार काळोखूच कितलो भिरांक कळू जायनाये. देवाचे उतर हे वाकणे तुका ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज इगर्ज माता एका महान युवा संताचें फेस्त आचारता. एका महान युवा संताचें फेस्त आचारता. तो सांत जावन आसा सांत लुईस गोंजागा. सांत लुईस गोंजागा एकलो जेजुईट याजक आनी मठवासी म्हणून. इटलींत 1568 इस्वेंत जल्मल्लो. एका महान रायाळ कुटुंबांत जल्मल्ल्या वरवीं ताका सोरूथावनच बरें शिकप मेळ्ळें. ताचो बापूय आशेतालो की म्हजो पूत बरें शिकवून व्हड जावन रायाच्या आस्थानांनी काम करून दी म्हणून, म्हळ्यार रायाच्या आस्थानांनी रायांची सेवा करून दी म्हणून ताका आशा आशिल्ली. देखून ताणें ल्हानतावनूच लुईसाक बरें शिकप दिलें. 8 वर्सांच्या प्रायर लुईस ताच्या व्हडल्या भावा सांगता फ्लोरेन्स म्हणल्या एका व्हडल्या प्रसिद्ध शहराक शिकपाक गेलो. आनी थंय
ताणें शिकाप धरलें. पूण तें आसतना जाल्यारय ताच्या मतींत चड धार्मीक चिंतनांत येतली. मागणें, देवासांव, ध्यान ह्या विशयांतच ताका चिंतनां येतलीं. आनी तो ल्हान आसतनाच ताणें आंकवार मरयेचें देवासांव सुरू केलें आनी ताका आंकवार मरी चड मोगाची जावन आसली. जशें आंकवार मरी निश्कळंक आसली गे तशेंच तोय आपुणूय मरता वरेग निश्कळपण सांबाळटलो म्हणून ताणें आंकवार सायबिणीक प्रॉमीस केलें आनी भास दिली. आनी देखून 17 वर्सां आसतनाच तो रोमांत आशिल्ल्या जेजुवेट वर्दींत तेंच्या नवी शेटींत भरती जालो आनी तांचें शिकाप जाल्या उपरांत तो एक जेजुवेट याजक जालो. पूण थंयच्यान तो खंय भायर वचूंकच ना. सर्व वर्सां तो 6 वर्सां जेजुवेट जावन आसलो आनी 6 वर्सांय ताणें रोमांतच इटलींतच करतलीं लोकांच्या सेवेची. त्या वेळार सुमार 1591 वर्सां इटलींत आनी प्रत्येकदान रोमांत व्हडलो एक दुखळ पडलो. पावस नासलो, उदक नासलें, लोकांक पोटाक समा जेवंक नासलें. देखून लोक पिडेंत पडलो आनी पिडेतांची सेवा करूंक कोणी नासलें. आस्पत्र्यो नासल्यो. देखून लुईस गोंजागान गांवांत वचून घरान वचून धनी आनी चड पयशे आशिल्ल्या मनशां कारणां दान वट्ट करून आपल्या वडिलांक सांगता ताणें एक व्हडली आस्पत्र बांदली आनी त्या आस्पत्रेंत सर्व पिडेस्तांची शुश्रुशा केली. थोड्या वर्सां उपरांत तोचो शीक पडलो, ताकाय पिडा आयली आनी तोय मरणाच्या तणीर रावलो आनी 3 म्हयने मांद्रेर आसलो आनी चड पिडा ताका येवन ताका चड कश्ट जाले मरच्या वेळार. लुईस गोंजागा आपल्या 23 वर्सांचे प्रायर तरण्या प्रायर देवादीन जालो आनी देवादीन जातना ताच्या तोंडार आशिल्लीं उतरां तुज्या हातांत सोमया म्हणून, इंटू युअर हँड्स ओ लॉर्ड म्हणून, ही उतरां म्हणून तो देवादीन जालो. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, ताच्या मागण्याची, ध्यानाची आनी प्राजताची जिणी आनी पिडेस्तांची सेवा पळोवन ते दळाच्या पाप साहेबान 1729 ताका सांत म्हणून पसारले आनी 2 वर्सां उपरांत तो सगळ्या संवसाराच्या तरणाट्यांचो ह्या युवादानाचो कातोलीक युवादानाचो पात्रोन म्हणून पाप साहेबान प्रगट केलें. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, लुईस गोंजागा युवादानाचो पात्रोन, तो आमच्याय युवादानांक पात्रोन आनी प्रेरण जावंची म्हणून आमी ह्या मिसाच्या वेळार मागया. दुर्बळी आमची जिणी तुवेंच दिलेली सर्देनी देवून आयल्या घालतेपणी नितळ निर्मळ मनी. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोरपदीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसेच्या दावाक सर्वेस्पर म्हणून घे. प्रार्थुया. सोरेस्परा भगवंत लुईस बरी आमकांय कुर्पेच्या नितळ निर्मळ तेलान नेटोवन ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक फावो कर आनी तुज्या शुभाम देण्यांनी भर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां
उबारुया. आम्ही ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. वय अशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदराने सस्नाच्या देवा, सर्व काळे आणि सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचे मरण समरमतांव, जिवा बावर्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगडतांव. थीर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक अत्रेकतांव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायतांव. पवी 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा करस तूं पवित्र, तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ते आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण देतस ताणें खालस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खालस, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या वडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटूया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्याने येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करतांव. आनी हो जिवितसो उंडो आनी सडवणेची खालस तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागतांव. सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव. आंकवार मरये देवाचे माये संगाती भगेवन जुजेतीचो पती भगेवन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या धुरंधराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या धुरंधरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रातभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शिळी संवसाराचे पाप करता ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें दिवचे म्हाका पावना देवत्रान म्हाका भलायकी म्हणटली. जीवित कुंवर उर्पे सागोर वंदन ये क्रिस्ता. स्वाग स्वाग सर्गीराय दुर्बोड्या काळजान म्हज्या. प्रार्थुया. सरस्पर आमच्या दयाळ बापा, देवदूतांच्या खुणान तुवें आमकां दादोशी केली. भगवंत लुविसाची देख घेवन तुका ह्या देण्या खातीर नित्य काळें दिन वासूंक आमकां कृपा दी. आनी आमच्या पातकी सैबाच्या आनी संवसारी वंदवण्या मदें निर्मळपणान मोल वळडूंक आनी ह्या पवित्र जेवणाचे गटायेन निर्मळपण सांबाळूंक आमकां भोव करून आमच्या तरणाट्यांक फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सरस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडका सुम्या दिन वासुया तो बरो